or why it has not been highlighted. Very clearly, the Honorable Minister for Civil Aviation, Mr. Jyotiraditya Scindia, has made it clear that both airports will continue. Even the Honorable Prime Minister, in his speech throughout, spoke about 2 airports. He never said only Mopa Airport will continue. Why this fear, psychosis is being created? म्हाका खरें मातशें पूण हें समजना. म्हणजे अशें केलें जाता की दाबोलीम बंद जाता असो हें ते मुद्दम थोडे हें स्प्रेड करता कित्याक तांकां पॉलिटिकल इश्यू केलेलो जाय. हांव खात्रेन सांगता, आमी काल इतले वेळ आमचे मान्य प्रधानमंत्री मेळ्ळे, तेजे फुडें माधवराव सिंधिया आमचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ताका मेळ्ळे आनी कितें आमी स्पश्टपणे आमकां कळ्ळें की दोनी एअरपोर्ट कंटिन्यू जातले आनी ट्रॅफिक तितली आसा. रायट नाव दे आर ओनली गोईंग टू हँडल 44 lakh passengers annually. Can it be done in one single go? Immediately जातले जावपा ना आनी लोक म्हणटा इवन इमिडिएट सपोज तेणी ठरयलें तर हांव अशें म्हणटा की मोपाच उरतलें, मिनिमम 10 वर्सां लागतलीं फूल ऑपरेशन थिंगा शिफ्ट करपाक. पूण 10 वर्सांत एअर ट्रॅफिक कितली वाडटली? नॉर्मल स्टडी तुमी काडून पळयात, रिपोर्ट आहा ते. रिसंटली वन एशियन ऑर्गनायझेशन ऑन एविएशन सेफ्टी, they had their meeting in Panjim. They have come out with the official report that Goa may need a 3rd airport. इतले ट्रॅफिक वाडटा पूण ही भीती कित्याक कोण निर्माण करता म्हाका समजना. म्हाका तरी मातशें पूण दिसना आनी म्हाका भीती ना की दाबोलीम बंद जावपाक शकता.